म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। गोवा फाउंडेशनाची याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्य वाठार 90 दिसां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो। उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले। ते आव्हान याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली। ह्या प्रकरणात सगळ्या बाबींचो खोलयान अभ्यास करून 2 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक अहवाल सादर करपाक सांगला। गोंयच्या लोकांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका, जाय जाल्यार कित्याक जाय हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयाची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया येवन लोकांची मतां विचारात घेतली। तशेंच टायगर रिझर्वा संदर्भात जाणी याचिका दाखल केल्ली त्या याचिकादाराचे तशेंच गोंय सरकाराचे मत विचारात घेवन ही समिती आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली। ह्या अहवालाच्या आधाराचेर सर्वोच्च न्यायालय फुडल्या निर्णया कडेन वतले। सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार रान महामंडळाक व्हडलो धपको जावन आसा। कित्याक तर रान महामंडळान सुर्ला गांवांत इको टुरिजम कॉटेजी बांदपाचे थारायल्ले। आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत हे काम करपाक मेळचें ना। हे विशीं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते आयकात। म्हापसाच्या गोवा फाउंडेशनान जी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्ली त्या संदर्भातली सुनावणी जी आसा ती सुनावणी आयज जावपाची आसली आनी तो विशय जेन्ना सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान अशा प्रकारचो आदेश दिल्लो आसा की सध्या जे इको टुरिजमाचे कामकाज प्रकल्पाचे कामकाज जे म्हादय अभयारण्या भितर चालू आसलेले आनी हेर जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा त्या भितर जे पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प जे गोवा वन विकास महामंडळाच्या वतीन घेवपाचे थारायल्ले तर त्या प्रकल्पांचेर सध्या तरी स्थगिती येयलेली आसा। तेची कामकाज जे आसा हे सुरू करपा खातीर गोवा वन विकास महामंडळ जे आसा हेंच्यांनी निविदा काडलेली आनी कामकाज जे आसा हे पावस गेल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाचें आसलें। तर ह्या सगळ्या कामकाजाचेर अंतिम निर्णय जाय पर्यंत स्थगिती येयलेली आसा। खरें म्हळ्यार ह्या सुर्ला वाठारांत अशा प्रकारचो पर्यावरणाक घातक आसपी प्रकल्प हातीन घेवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा। सुर्लाचें जे पायकाचो पठार आसा हो पठार म्हळ्यार रानटी अस्वलां जी आसा आनी हेर जी जनावर आसा त्यांचो तो नैसर्गिक अधिवास आसा। हाच्या पयलीं वन खात्याक ह्याच वाठारांत वाघाचें अस्तित्व जे आसा ती छायाचित्रां मेळ्ळीं आनी पुराय वाठारांत रानफुलां त्या शिवाय आमरी आनी जायती जी वनसंपदा जी आसा ती पळोवपाक मेळटा। अशा पर्यावरणीय संवेदनक्षम वाठारांत जो पुराय व्याघ्र क्षेत्राचो भाग आसा तर ह्या वाठारा भितर पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प नाव घेवन जो प्रकल्प सुरू जाता तो म्हळ्यार पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा। आनी त्या संदर्भातली जी आमी सगळ्यांनी गोंयचे जे पर्यावरण आनी वन्यजीवाच्या अस्तित्वा खातीर काम करता त्या सगळ्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचो विरोध केल्लो आनी गोवा फाउंडेशनान ही जी याचिका दाखल केल्ली तिची आयज सुनावणी जावन त्या संदर्भातलो आदेश जो आसा तो येयल्लो आसा। आता ह्या संदर्भात केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केल्लेली आसा तर ती याचिकादार आनी बाकी जे वन खातें आसा आनी हेर जे संबंधीत यंत्रणा आसा त्या सगळ्यांची जे विचार आसा ते आयकून घेतले आनी परते 6 आठवड्या उपरांत हेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली। एकंदर आमकां आशा आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते गोंयचो जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा तेचो संवर्धन जावच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन यत्न जातलो आनी आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा, न्याय संस्थेचेर विश्वास आसा की वाघां खातीर हो जो अधिवास आसा तो शाश्वत सुरक्षीत उरतलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।